युग चेडो आरतीनी हुशार पत्राची बावली गोरी जीन सावार दोनूयात आपले गोरी उजार काका हो जापतालो लोक साबार बायबोब मारी दोनूयात घेऊन माथ्यार ऐक पुता सांगता जाऊ ना काय उदार उचली बावली तू गोरजी जाल्यार नित्य पट्टेले रित्या पोटार पाया उडयतालो स्वताच चिंतालो पुताक करूच्याक दोतोर पुत वावुरतालो बावली कोत्तालो कांतून जिन्साचे फातोर लोक जापतालो दिपकोन उठतालो मारलेल्या पोरी मोतोर ताका लोक वाकांटालो पूण पाय केंटालो पुताक दूख जाताली भितोर पुताक काय जोणे गेले ना जायते शिकोप दिवंक पाटी सोरलो ना पूण पुताक केन्नाच वाकाणलो ना ताच्या वावराक वालोर दिलो ना पुताची आरती कुर्बा मेवली ना पूण पुतान मातूय परवा केली ना वावर गोरी नासतना रावलो ना बावली करपाची बंद केली ना एक दीस त्या पुतान तापोन त्या वतान सायबिणीची मात केली सोबीत पितारून इमाची कोणाक आपली निशाणी घाली इमाज घेऊन आतान तो गेलो शेतान मातयेन ती इमाज फुल्ली त्या शेतान वावर करताना नांगोर घालताना बायकताच्या इमाज मेवली तिगारा हाडून वाकाणूक लागलो पळय पुता ही माच कोतलो बरो जावंक जाय ह्यो काडदीस पडलो तुज्यो इमाची पांयांचो धुल्लो पाय म्हणून पुतान बापायक वेगयलो इमाची कोणाक निशाणी कोण पाय पुताचे वेगेन जीव सोडलो आवय बापायनी आपणाच्या भुरग्यांक दिवंक जाय आप्रिसी आसांव दुसऱ्यांक वाकाणटात आपणाच्यान केंटात भुरगीं भोगतात